आम्ही साळगांवान शेतकार जमलेले आसात. जमलेले म्हणच्या पेक्षा आमकां आमचे माजी मंत्री श्री दिलीप परुळेकर हांणी मुद्दाम हांगासर आपले इंट्रस्ट घेवन हांगासर येयल्ले आसात. आनी शेतकी अधिकारी आमचो रुद्रेश कांबळे हांगासर येयल्लो आहा ह्या शेताची पाहणी करपाक. ही जी शेतां दिसतात ही शेतां 3 आठवडे आनी सगळ्यान गांवांत बरी शेतां आसलीं. चवथीच्या दिसांनी हांगासरल्योच कणश्यो व्हेल्ल्यो नव्याक आनी आतां पळयल्यार ती आडवी पडलेली आसात. ही अशी खुबशीं शेतां ह्या एरकान पडलेलीं आसात. इंगर्जेच्या फुडल्यान आसा आमी साळगांवच्या मादिदेव सायबिणीच्या इंगर्जे फुडल्यान. आमी मुद्दम आतां रुद्रेश सरांक हाडलेले आसात की तुमी हें सांगात सर हें अशें कित्याक लागून जावंक पावलां. फक्त पावसाक लागूनच हे आमी जाका म्हणटा न्हू, जेन्ना शेत रेडी जाता तेजी कणसी भरपाक लागता पळय न्हू, तेन्ना तेजें वजन वाडटा. आनी तेच समज टायमार समज कंटिन्युअस एक 4-5 दीस पावस पडत जाल्यार वजनाचें वाडल्या कारणान ते आडवे शेत पडटा. आनी दुसरी गजाल ह्या टायमार हे जाल्लेलें आसा की ह्या ग्रावंड प्लांट हॉपर ही एक नवीन एक पीक आसा. ह्या भागान तशें तेजो हें नासलो, प्रादुर्भाव नासलो, तेजोय मातसो इन्फेस्टेशन जाल्लें आसा, प्रादुर्भाव जाल्लो आसा. ह्या दोनूय कारणां खातीर थोडे पॅचीस जे आसा ते पॅचीस एफेक्ट जाल्ले आसा. पूण हे ज्या शेता कडेन आमी उबे आसा ते शेत कंप्लीट तशें डॅमेज जाल्ले आसा. कांय दिसा पयलीं हांव आमच्या अधिकाऱ्यांक घेवन हांगासर येयल्लो, त्या वेळाचेर आमी ही पाहणी केल्ली. आयज हांगा परत येयल्ले आसा, पूण तशें आमकां शेत रिकवर जाल्लें दिसूंक ना. सो ही आयज स्थिती आसा. ह्या कारणान थोड्या शेतकारांक आमी नुकसान जालां अशें आमी म्हणूंक शकता. रुद्रेश कांबळे सर तुमी हांगासर येवन एकदम बरें केलें. फक्त आमकां 2 गजाली जायो की आतां ह्या कोविडाच्या टायमार सगळ्या जाणां कडेन सारकेच डिफिकल्टी पडलेली आसा. आनी अशी शेताची परिस्थिती जाल्या जाल्यार आमकां शेतकी खात्या कडसून आमकां सरकारा कडसून कितें तरी नुकसान भरपाई मेळोवंक जाय. ह्या कारणान तुमी शेतकी अधिकाऱ्यान मातशीं पावलां उखलूंक जाय आनी आमकां सपोर्ट दिवपाक जाय. ही दुसरी गजाल. आनी प्रिवेंटीव मेजर्स अशी किडी लागून बी अशी पडूंक फावना, हेका लागूनय तुमी कितें तरी उपाय घेवपाक जाय. तुमी सांगात हेचे बद्दल कितें करूं शकतात तुमी. आयज फर्स्ट टायम अशें आमी ह्या शेतांनी ना, पूण आमकां तुकांय खबर आसतली, आमच्या शेतकार भावांक सगळ्यांक खबर आसतली की प्रत्येक वेळार आमी ह्या शेतान येवन शेतकाऱ्यांक मदत करप हें आमचें म्हाका दिसता कितकेंच वर्सां चालू आसा. आमी हार्वेस्टर आसूं, आमी ट्रॅक्टर आसूं, आमचें सारें आसूं, बियाणां आसूं, ही प्रत्येक वेळार दिल्लीं आसा. पूण थोड्याशा गॅपा नंतर आतां दिसता परत आमकां एक्टीव जावपाची गरज आसा. अशी जर शेतां पेड्यार जालीं जाल्यार शेतकार पयलींच बुडलेले आसा, कर्जान बुडलेले आसा, ह्या कोविडाच्या हेतून आनीक त्रासान पडलेले आसा. त्या खातीरूच हांवें आमच्या शेतकी खात्याक फोन करून जे ZDO आसा तांकां फोन करून सांगून की तुमचो मनीस धाडून थोडीशी तरी पाहणी करा, जेणे करून जे शेतकार फुडें सरता आपले रिक्वेस्ट घेवन की तांकां मदतीची गरज आहा, ती मदतीची गरज खरें म्हटल्यार ह्या टायमार आमी सगळ्यांनी मेळून शेतकी खात्यान मेळून तांकां दिवपाक जाय आनी ह्या त्रासांतल्यान तांकां भायर काडपाक जाय. हांवें तांकां आतांच तेंचे कडेन उलोवणी केल्ली आसा की थोडीशीं शेतां ऑलरेडी पिकोवन तयार जाल्या आनी फुडल्या 8 दिसांक सगळीं तयार जातलीं. त्या खातीर जे हार्वेस्टर आसा हे हार्वेस्टर बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी साळगांव मतदारसंघा खातीर ह्या साळगांवा खातीर दिवचे आनी लोकांची आनीक पिड्ड्यार शेतां जाता वा आनीक नाशाडी जाता तेज्या पासून थांबप. आमी शेतकारा बरोबर आहा, शेतकाऱ्यांक बरोबर घेवन आमकां फुडें वचपाक जावो. हो गांव जो आसा हो मतदारसंघ आहा, शेती प्रधान गांव आसा, मतदारसंघ आसा आनी शेतकारांक आमी हात बळ दिवन आमी शेतकारांक फुडें व्हरूंक जाय. तेन्नाच शेतकार फुडें सरतले हो आमचो ठाम विश्वास आसा. ह्या खातीरूच हें साळगांव मतदारसंघातलें राजकारण करतना आमी सदींच शेतकारांक फुडें घेवन गेल्या आनी हेज्या फुडें सुद्दां आमी फुडें घेवन तेंच्या वयतले, तेंच्या बरोबर आमी आसतले.